नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. चित्ताकुला सुरभी प्रदर्शनाच्या नावान फसवणूक, अपंगाली न्यायाची मागणी. कारवारच्या सदाशिवगड निवासी सध्या नोकरीसाठी तमिळनाडू स्थायिक झालेल्या नेल्सन रॉड्रिग्स या दिव्यांग व्यक्तीक तेमगेल्या चित्ताकुलाच्या मालकी घरात व्यसनमुक्ती केंद्र करसाठी भाडेपट्टीचे दिवचे बदल दावणगिरीच्या शंकर पाटील या व्यक्तीन दूरध्वनी मार्फत चौकशी केली. नंतर ते येऊन घर पळून गेले, पण भाड्याबद्दल ताळमेळ बसलो ना. नंतर कोरोना लॉकडाऊन काळाच्या वेळार या व्यक्ती न सांगता घराचे कुलूप तोड ओल्ड एज, पिशाचे, मेंटल अशा अनेक प्रकारचे 30-35 जण दाल्ले बायला दवरन सुरभी ओल्ड एज होम या नावान घर वापरू लागले. रॉड्रिग जेन्ना गावात चित्ताकुलात येयलो तेन्ना हे सगळे पळोवन नाराज जावन हे आणि हिंग नाका, हांवें करारपत्र करचे पयलीं कशें केले तुमी अशें विचारले. तेन्ना तेमी थोड्या दिवसां भितर खाली करता म्हूण सांगता रेत तळमजलो आणि वयल मजली मेळ्ळन प्रति म्हयन्याक 15,000 रुपये भाड्या प्रमाणे दिवचे आणि तुमी खाली करचे अशी उलयणी जाली. थोडे भाड्या पयशे दिले आणि आता 16 म्हयने जाले खाली करूंक तयार ना. आज वयता फाल वयता म्हूण सांगतात. ना भाडे दिवची खबर ना. या वृद्धाश्रमात हल्लेश नावाचो एक व्यक्ती व्यवस्था पळयता. घर सगळे घाण करून दवरला. हेच बदल चित्ताकुला पोलीस स्टेशनार 3 वेळा मालकाविरुद्ध तक्रार दिवन घर खाली करून दिवची विनंती केली, पण काहीच उपयोग झाला ना असे म्हणतात रॉड्रिग्स. आपूण दिव्यांग, आपल्याला धनपत्ती प्रकृतीन बरी उरना, आपणा कोण न्याय दितलो अशें म्हूण हेच बदल कारवार एसपीक 2 वेळा तक्रार केली. एसी, डीसी, तहसीलदार, सोशल वेलफेअर ऑफिसर, महिला आणि बाल विकास खाते हेमकां सगळ्याक ह्या विशयाचे न्याय मिळवून दिवचे बद्दल कळयले, पण म्हाका दिव्यांगाक न्याय कोणीच दिलना अशी तेमी खंत व्यक्त केली. या वृद्धाश्रमात देखरेख पळोवचो हल्लेश हो उलट आपल्याकच धमकी दिता की आमचे बद्दल तक्रार केल्यार तुजेरीच FIR दाखल जातले म्हणटा. या वृद्धाश्रमाक सरकारी फंड घेऊन हेमी आरामात आसात. आपल्याला घराची दुर्दशा केली, आपणाक आता न्याय कोणाकडे मागचो असो प्रश्न नेल्सन रॉड्रिग्स करतात. हेमकां हे वृद्धाश्रम चलोवंक खरेंच सरकारान अनुमती दिला काय कितें? दिल्यार तेमकां डॉक्टराली व्यवस्था ना आसतना हे कशें चलयतात? घराचे आपल्यान करारपत्र करत नासतना कशी अनुमती दिली असो प्रश्न उपस्थित केलो. हेमकां कोणाला वरदहस्त आसा हेच कळना. इतली तक्रार केली तरी म्हाका न्याय मेळना म्हूण अपंग रॉड्रिग्स खिन्नपणान सांगतात. आता तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी हितूंत लक्ष घालून न्याय मेळोवन दिवचो अशी तेमी विनंती केला. म्हजें नांव नेल्सन रॉड्रिग्स आनी हांव चित्ताकुला सदाशिवगडचो. म्हागेलें घर आझाद मैदानाच्या बाजून आसा. हांव तमिळनाडू काम करते आसा आनीक हांव एक सर्टिफायड हँडिकॅप्ड आनीक म्हागेली वायफ बी म्हागेले बायलेक बी खूब हेल्थ प्रॉब्लेम्स आसात. आमी ऑलमोस्ट एज्ड आसात, ऑलमोस्ट सिनियर सिटीजन जावन आसात. आतां हांव आमच्या लोकांक हें सांगचें सोदता की म्हणसर एक सुरभी महिला मंडळ NGO म्हूण घेवन आमकां फसोवन घेवन आमी एक बुरसो वर्स्ट एक ओल्ड एज होम आमगेले घरा भितर घायला. आनी कोरोना लॉकडावन आसतना हांव तमिळनाडू आसतना तेमी येवन घेवन ते ओल्ड एज होम सेटअप करून घेवन आमकां त्रासाक आयला. हांवें म्हागेल्या घराचो हांव रावन घेवन एक व्हिडिओ केलेलो आसा आनी तेमी कशें करून म्हागेलें घर वायट करून उडयते आसात. कशें करून ते पुराय सिवेज टँक फूल जावन घेवन पुराय घाण करून घायलेलो आसा आनी कशें करून पुराय आमगेल्या घरा भितर पुराय वयर सकयल पुराय कसले कसले लोकां हाण घालते आसात. ते व्हिडिओचेर पुराय तुमकां ते व्हिडिओ पळयल्यार मात तुमकां कळटलें. जुलय 20 जेन्ना बरें खूब डीप लॉकडावन आसलेलें तेन्ना आमकां खंय वचूं मेळना. सगळे ट्रान्सपोर्ट ट्रेन सगळे बंद आसलेले. तेन्ना आमगे घरा कडेन घुसून घेवन तेमी कोणाला परमिशन घेवन ते ओल्ड एज होम घायला म्हणून कळना. पूण तेज्याकी 2 वर्स पयलें तेणे आमचे कडेन येवन घेवन व्यसनमुक्ती केंद्रा खातीर म्हणून उलयलेलें. तेन्ना हांवें तेका म्हागेलो घराचो पार्ट हांवचो प्रायवेट पार्ट सोडून घेवन टॉयलेट बाथरूम सोडून घेवन दुसरो खाली आसलो जागो दाखयलेलो. पूण तेमगेले भाडें आनी आमगेले भाडें पटलें नासलेलें. त्या देखून तेमी गेले आनी तेजे नंतर 2 वर्स कांय कॉन्टॅक्ट ना आसलेलें. जुलय 2020 पासून तेमी घुसले नंतर सुमार 4 म्हयन्यान उपरांत थोडे कोरोनाचे आनी ट्रेन बीन थोडे स्टार्ट जाले नंतर हांव इमिडिएटली डिसेंबराक घरा वचून घेवन तेमी व्यसनमुक्ती केंद्रान न्ही आनी तेंपळय असले बुरसो ओल्ड एज होम घायले आनी ते लोकां पळोवन घेवन हांवें तेमकां तेन्ना तेमकां
सोडून वच म्हणून सांगलेले तेन्नाच्यान म्हागेले तेमी कितें भाडे भरताले ते स्टॉप केले आनीक आतां 16 म्हयने जाले आतां कांय तेमी भरते नात खंयचे भाडे भरते नात 16 म्हयन्याच्यान आनी म्हागेलें घर पाड करून उडयते आसा त्या व्हिडियो भितर म्हागेलें कशें करून ते सिवेज टँक फूल जावन उदक बिदा भर घेवन घाण जावन पडला आनीक वयर म्हागेलें घर सगळें पुराय गोडावन अशें करून दवरलां आनी ते लोक कसले कसले हाण घेवन ಮತ್ತು ಈ ನೆಲ್ಸನ್ ರಾಡ್ರಿಗೀಸ್ ಇವರು ಮನೆ ಮಾಲಕ ನೆಲ್ಸನ್ ರಾಡ್ರಿಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹೆಲೆನ್ ರಾಡ್ರಿಗೀಸ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಹಿಳೆಯಾದ ಸುಭದ್ರಾ ಎಸ್ ರಾಣಿ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಆತಂಕವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸುರ್ಬಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆಶ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವರು. ಅವರು ಈ ರಾಡ್ರಿಗೀಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಡ್ರಿಗೀಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ MPCL ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नौकादल कंत्राटी कामगारात न्याययुक्त सवलतीची मागणीसाठी आंदोलन. सतीश सैल कारवार. कारवारच्या नौकादळाच्या कंत्राटी कामगाराक कायदेशीर पगार आणि इतर सवलत मिळू जाय म्हण नौकादळाचे कंत्राटी वाहन चालक आणि कामगार संघाचे अध्यक्ष तसेच माजी शासक श्री सतीश सैल हेमगेल नेतृत्वात कंत्राटी कामगार अर्गा आणि संक्रुबाग नौदळ प्रकल्पाच्या गेटामुखार जमून आंदोलन केले. शेकड्यांशी कंत्राटी कामगार या आंदोलनात सहभागी जाऊन सुमार 2 घंट्यापेक्षा जास्त वेळ गेटा भितर भायर वयची वाहनां अडवून दवन प्रवेशद्वार बंद दवरले. कंत्राटी कामगाराक केंद्र सरकाराल्या आदेशाप्रमाणेच पगार आणि इतर सवलत मिळू जाय जाल्यार राज्य सरकाराल्या आदेशाप्रमाणे कमी पगार देऊन शोषण करतात. 8 तास कामा बदलाक 12 तास घोळोवन 8 तासाचो पगार देऊन कायदेशीर दिवचे PF ESI हेजी व्यवस्था ना. परराज्यांतल्यान अगत्य सामुग्रीची वाहनां हाण तेजेर चालक परराज्याचेच दवरतात. ही सगळी कार्मिकाल्या हक्का विरुद्ध आसात. हे बंद जावू जाय अशें तेमी म्हणले. ही सगळी समस्या परिहार करसाठी युनियन अध्यक्ष सतीश सैल आणि युनियन कायदा सल्लागार K शंभू शेट्टी, तालुका पंचायत माजी स्थायी समिती अध्यक्ष पुरुषोत्तम गौडा आणि इतर युनियन पदाधिकारी हेमगेल्या तीव्र आंदोलनाक अखेर कंपनीचे कंत्राटदार नरम झाले. तितूंत L&T, शापूरजी, नवयुग, बालाजी, G सेक्युरिटी, NCC कंपनीचे मुख्यस्थ हेमी जाग्यारच सतीश सैल आणि युनियन कर्मचारी हेंच भितर समझोता जावन कायदेशीर मेळचे कंत्राटी कामगाराली सवलत दिवची भरवस दिलो. अखेर प्रश्न मिटलो म्हण आंदोलन तुर्त फाटी गेले अशें कळला. इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। ये फंड इसे बनाई जाए डिलीट हो रहा है। नहीं ये ऐसा नहीं, प्रिंसिपल एम्प्लॉय आप होते भाई, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर। आज प्रिंसिपल एम्प्लॉय इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द कंपनी। यू कैन हायर एनीबडी बट यू हैव टू सी दैट द लेबरर विल बी पेड एज पर द वेजेस, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, लेबर एक्ट। मालूम हो गया क्या? This you will take care or not, you tell me. Now hey darta tora namat yake I am witnessing you because tomorrow we are not any other thing now marta illa. वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ इधर, वो ऐसा पैसा खा के क्या मरेगा वो? ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆದರಬಾರ್ದ್ರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮವರಲ್ವಾ, ಕರ್ನಾಟಕದವರಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮವರಿಗೆ.
ಏನು ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ವ ಅವರು? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀರಿ? ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Balaji company refusing to pay provident fund and EPF. ಹಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲಾಜಿ ಕಂಪನಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಬಾಲಾಜಿ ಕಂಪನಿ ಕೋई है क्या? सर ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. देवळीच्या रानात 2 अस्वलान हल्लो केल्ल्यान सीताराम गांवकर गंभीर जखमी. जोयडा असू पंचायत क्षेत्रातल्या कोणशे थिंगा सीताराम गांवकर वय 70 हांका देवळीच्या रानात 2 अस्वलान हल्लो केल्ल्यान गंभीर जखमी जालो. बेळगावात ताचेर उपचार सुरू आसात. सीताराम गांवकर आयतारा दनपारा तिनय घाटात उपचारा खातीर चलतालो. त्या वेळार देवळी गांवा लागीं 2 अस्वलान ताचेर हल्लो केलो. ह्या 2 अस्वलांकडे झगडून सीतारामान दोन्ही अस्वलाक धांवडून घायलो आणि रक्तबंबाळ अवस्थेत आपल्या घरा पावलो. घडिल्ल्या घटनेपासून 3 किलोमीटर पयस घर आसतना सुद्धा गंभीर अवस्थेत घरा पाविल्ल्या या सीतारामान आपल्या कुटुंबाक ह्या घडणुकेची माहिती दिली. नंतर रान अधिकाऱ्याक कळयले आणि रुग्णवाहिकेच्या सहाय्यान रामनगर आरोग्य केंद्रात व्हयले. थंय पयले मदत जाले उपरांत उपचारा खातीर ताका बेळगावात व्हयले. कारवार ते अंकोला चलत चलत स्वच्छता मोहिमेत भाग घेयल्या पहरे वेदिकेतर्फे प्रमाणपत्र वितरण. कारवार पहरे स्वच्छता कार्यक्रमानिमित्तान कारवारच्या दिवेकर कॉलेजा खिंच्यान चलत चलत अंकोलापर्यंत स्वच्छता कार्यक्रमाची मोहीम जाली. नागराज नायक हेमगेल्या नेतृत्वात गेल्ल्या बऱ्याच वर्सां फाटल्याच्यान पहरे वेदिकेमार्फत हो कार्यक्रम करतेर आसात. कारवारच्यान अंकोला पर्यंत स्वच्छता कार्यक्रमात चलत चलत वयताना वाटेर मध्ये बऱ्याच ग्रामपंचायती मार्फत तेमगेले स्वागत केले असे पहरेच्या सदस्यान सांगले. निवृत्त प्राध्यापक B.H. छगडे हेमी सांगले की परिसर स्वच्छ उरल्यार फुडले पिळगेक उपयोग जातलो. परिसर मालिन्य जावचे वाचन जाल्यार फुडले पिळगेक फाटीक ऑक्सिजन सिलिंडर बांधून घेवन फिरत पडतले. फुडले पिळगेचे भविष्याचो दृष्टिकोन दोळ्यामुखार दवरून युवा पिळगेक स्वच्छता मोहिमेची जागृती करच्या उद्देशान पहरे वेदिका हे स्वच्छता कार्यक्रम अभियान करतेर आसा असे तेमी म्हणले. या कार्यक्रमात मुखेल पावणे म्हण प्रकाश कैर, नागराज नायक, T.B. हरिकांत, L.S. फर्नांडीस, संतोष कुर्तलकर, संदीप मांजरेकर, K.D. पेडणेकर आणि इतर हजर आशिल्ले. या स्वच्छता मोहिमेत भाग घेयल्याक पहरे वेदिकेतर्फेन प्रमाणपत्र वितरण केले. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. कामगार मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमगेली कार्यकर्ता वांगडा बसका. येल्लापूर कामगार मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी पक्षाचे पदाधिकारी आणि स्थळाच्या पुढाऱ्या वांगडा मंचिकेरी गावच्या समाज मंदिरात कंपली आणि आसनगी शक्ती केंद्राच्या भागात कार्यकर्ता वांगडा बसका घेतली. कंपली आणि आसनगी ग्रामच्या उदरगती खातीर हाती घेवच्या विकासाच्या योजनांबद्दल कार्यकर्ता बरोबर चर्चेकन कार्यकर्त्यालो सल्लो घेवन पक्षाक बळ दिवपा खातीर गरजेची सूचना दिली. या वेळार मंडळाध्यक्ष श्री गोपाळकृष्ण एन गांवकर, प्रधान कार्यदर्शी डॉक्टर रवी भट बरगद्दे, श्री प्रसाद हेगडे, उपाध्यक्ष श्री शिरीष प्रभू, राज्य महिला मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती रेखा हेगडे, महाशक्ती केंद्र अध्यक्ष श्री दत्तू नाईक आणि ग्रामपंचायत अध्यक्ष सदस्य शक्ती केंद्राचे अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित
म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत जाल्ले पयलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तरेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, सूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तरेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.